नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार. दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन आदित्य काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करतात. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो. म्हजें घर येवजणेक ना प्रतिसाद. कोमुनिदाद जमनीवेली बांदकामां अधिकृत करपाक फक्त उत्तर गोंयांतल्यान 4च अर्ज, दक्षिणेंतल्यान ना एकूय अर्ज. म्हजें घर येवजण फेल जाली काय कितें पडला प्रश्न. 18 जाणांक गोंय पुलीस दिता खासा सुरक्षा. 15 आमदार, 2 आदले आमदार आनी एका लेखकाचो आसा आस्पाव. राज्य सुरक्षा पुनरावलोकन समितीची म्हायती. नावेलकारांनी गांवच्या शारीकरणाक केला खर विरोध. शारीकरण जालें जाल्यार शेत जमनी सोंपतल्यो, वाडटलें प्रदूषण, थळाव्यांनी उक्तायला भंय. साळगाव रेंट बायकाच्या वादाक लागून बापूय पुताक शेपलायले. साळगाव पुलीस स्टेशनात दुबाविता आड कागाळ केली नोंद. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू. साळगाव पुलीस स्टेशन ते पियण उद्देगीक वसणुके मेरेन वचपी रस्तो जाल्यार काळखाचे साम्राज्य. खांब्यांक लायटी आसून त्यो पेटनात. ह्या प्रकारांत घालचे लक्ष, थळाव्यांची मागणी. आणि वळवय महादेव भाट वाठारात लायटीच्या ट्रान्सफॉर्मराक पेटलो उजो. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागला आसूये. वीज खात्याक जालें सुमार 60 ते 70 हजारांचें लुकसाण. आता खबरो विस्तारान. गोंय विधानसभा शिंयाळ्या अधिवेशनात सादर केल्ल्या आंकडेवारींतल्यान सरकाराचे म्हजें घर येवजणेचें विपरीत चित्र सामकार येता. उत्तर गोंयांतल्यान कोमुनिदादीच्या जमनीचेर घर नियमीत करपा खातीर फक्त 4 अर्ज, जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्यान एकूय अर्ज येवंक ना. म्हजें घर येवजणेचो कोमुनिदाद जमनीचेर आशिल्ली बेकायदेशीर घरां खासा करून बिगर गोंयकारांनी नियमीत जातली अशे विरोधक बोवाळ मारताले. पूण आंकडेवारींतल्यान हें चित्र उरफाटें जाल्ल्याचें दिसून येता. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचे हस्तुकी म्हजें घर येवजणेचो शुभारंभ जाल्लो. सरकारी जमनींतलीं घरां, कोमुनिदाद जमनींतलीं घरां, 1972 वर्सा पयलींची सर्वेचेर लागिल्लीं बांदकामां आनी घरां, तशेंच खासगी जमनींतलीं अनधिकृत घरां नियमीत करपाची ही येवजण आशिल्ली. केंद्रीय मंत्री शाह हांचे हस्तुकी ह्या येवजणेचो शुभारंभ जाले उपरांत दरेका मतदारसंघात अर्ज वांटपाच्यो कार्यावळी जाल्यो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मतदारसंघात आमदारांच्या हाजेरेंत स्वता जावन लोकांक अर्ज वांटले. हे येवजणे वरवीं 50 ते 60 हजार घरां अधिकृत जातली असो अदमास मुख्यमंत्र्यान उक्तायल्लो. मात अधिवेशनात सादर केल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण ह्या 3 म्हयन्यांत 1290 अर्ज आयल्यात. तातूंत 1972 पयलीं बांदिल्लीं घरां नियमीत करपा खातीर 268 अर्ज आयल्यात, जाल्यार अनधिकृत बांदकामां नियमीत करपा खातीर 259 अर्ज आयल्यात. सरकारी जमनीचेर बांदिल्ल्या घरां खातीर फकत 35 अर्ज आयल्यात, जाल्यार कोमुनिदाद जमनीवेलीं घरां नियमीत करपा खातीर फकत 4च अर्ज आयल्यात. हेच म्हजें घर येवजणे खातीर बेकायदेशीर घरां नियमीत जातली म्हूण विरोधक बोवाळ मारताले. पूण आंकडेवारी पळयली जाल्यार हे चित्र उरफाटें जाल्ल्याचें दिसून येता. तालुक्या प्रमाण कोमुनिदाद जमनीवेलीं घरां नियमीत करपा खातीर आयिल्ले अर्ज. उत्तर गोंयांतल्यान पेडणे, तिसवाडी आनी सत्तरी म्हालांतल्यान 0 अर्ज आयल्यात, जाल्यार बार्देसांतल्यान 3 अर्ज आयले. दिवचलच्यान 1 अर्ज आयलो. तशेंच दक्षिण गोंयांतल्यान साश्टी, मुरगांव, फोंडा, केपें, काणकोणा, सांगे आनी धारबांदोडा ह्या म्हालांतल्यान एकूय अर्ज येवंक ना. तालुक्या प्रमाण अनधिकृत बांदकामां नियमीत करपा खातीर आयिल्ले अर्ज. उत्तर गोंयच्या बार्देस तालुक्यांतल्यान 31 अर्ज आयल्यात. दिवचलच्यान 40, पेडणेच्यान 52, तिसवाडीच्यान 33, सत्तरीच्यान 32, उत्तर गोंयांतल्यान वट्ट 188 अर्ज आयल्यात. दक्षिण गोंयांतल्यान केपें, काणकोणा, सांगे आनी धारबांदोडा ह्या तालुक्यांतल्यान एकूय अर्ज येवंक ना, जाल्यार साश्टींतल्यान 61 अर्ज आयल्यात. मुरगांव तालुक्यांतल्यान 8 आनी फोंड्या तालुक्यांतल्यान 2 अर्ज आयल्यात. तालुक्या प्रमाण 1972 पयलींची घरां अधिकृत करपा खातीर आयिल्ले अर्ज. उत्तर गोंयांतल्यान बार्देस, दिवचल, तिसवाडी आनी सत्तरी ह्या तालुक्यांतल्यान एकूय अर्ज येवंक ना, जाल्यार पेडणे म्हालांतल्यान 137 अर्ज आयल्यात. दक्षिण गोंयच्या केपें, काणकोण, सांगे आनी धारबांदोडा ह्या तालुक्यांतल्यान एकूय अर्ज येवंक ना. साश्टींतल्यान 71 अर्ज आयल्यात. मुरगांवच्यान 12 अर्ज आयल्यात, जाल्यार फोंडेच्यान 48 अर्ज आयल्यात. तालुक्या प्रमाण सरकारी जमनीचेर आशिल्लीं घरां नियमीत करपा खातीर आयिल्ले अर्ज. उत्तर गोंयच्या बार्देस आनी पेडणे म्हालांतल्यान एकूय अर्ज येवंक ना,
दिवचलच्यान 22 अर्ज आयल्यात, तिसवाडीच्यान 5 आनी सत्तरी म्हालांतल्यान 4 अर्ज आयल्यात। दक्षिण गोंयच्या साश्टी, फोंडा, केपें, काणकोणा, सांगे आनी धारबांदोडा ह्या म्हालांतल्यान एकूय अर्ज येवंक ना, जाल्यार मुरगांव म्हालांतल्यान 4 अर्ज आयल्यात। म्हजें घर येवजणेचेर जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत प्रचार केला त्या हिशोबान आंकडेवारी पळयली जाल्यार सरकारा कडेन हे येवजणे खातीर कमी अर्ज आयल्यात। आतां हेच म्हजें घर येवजणेचो प्रचार जर सरकाराक विधानसभेच्या वेंचणुकेक लागून करपाक जाय जाल्यार सरकाराक तळागाळाक वचून ह्या येवजणेचे अर्ज हाडचे पडटले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। गोंय पुलीस सध्या जायत्या आमदारांक आनी एका लेखकाक सुरक्षा दितात, जातून वट्ट 18 व्यक्तींक सुरक्षा दिवप चालू आसा। तातूंत 15 आमदार, 2 आदले आमदार आनी एका फामाद लेखकाचो आस्पाव आसा, अशी माहिती राज्य सुरक्षा पुनरावलोकन समितीन दिल्या। इतल्या जाणांक सुरक्षा दिवप ही एक हुस्क्याची गजाल थारूं येता। गोंयांत कांय आमदारांक धमक्यो येवपाच्या प्रकरणांनी बरीच वाड जाल्या, ताका लागून तांचे सुरक्षे खातीर खास पुलीस नेमल्यात। राज्य सुरक्षा पुनरावलोकन समितीन दिल्ले म्हायती प्रमाण गोंयांत वट्ट 18 जाणांक खास पुलिसांची सुरक्षा आसा। तातूंत 15 आमदारांचो जाल्यार 2 आदले आमदार आनी एका लेखकाचो आस्पाव आसा। जुलय 2018 सावन लेखक पुलिसांच्या संरक्षणात आसात। हाचो सगळो खर्च सरकार करता, पूण इतल्या जाणांक सुरक्षा दिवप ही एक आतां हुस्क्याची गजाल थारूं येता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। नावेली प्रस्तावित शारीकरणाक थळाव्यांनी खर विरोध केला। शारीकरण जालें जाल्यार शेत जमनीचो नाश जातलो, तशेंच प्रदूषणय वाडटलें असो भंय थळाव्यांनी उक्तायला। देखून संबंधितांनी लक्ष घालून ह्या विशयाचेर तोडगो काडचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। हो दक्षिण गोंयांतलो नावेली गांव। ह्या गांवचे शारीकरण करपाचो सरकाराचो विचार आसा, पूण ताका थळाव्यांनी खर विरोध केला। शारीकरण जालें जाल्यार गांवाचेर वायट परिणाम जातलो, तांच्या पारंपारीक शेतकी उदरनिर्वाहाक धोको निर्माण जातलो, तशेंच शारीकरणाक लागून वाठारांत हवेचें आनी हेर प्रदूषण वाडटलें। देखून लोकांनी ह्या शारीकरणाक खर विरोध केला। has planned for urbanization in our village Navali, and the members of our panchayat have objected to this. The same is happening with the Davoli Panchayat, the RKI Panchayat. They too have objected against urbanization. And the reason for objecting is health concerns. We are already facing so many health issues out here. Then water problems, electricity problems. So all these factors are going to be affected. So the higher authorities, need to look into this matter, take the concerns of the people seriously, because it is we who are going to suffer. We cannot think about, just from their point of view about urbanizing so that, everything goes on like a modern place or something like that. But we need to keep our village. We need to maintain the sanity in our village. So these things need to be kept in mind. Now, why I am against this urbanization and why the people out here also are against it is because already the AQI in North is, way high. People are already facing air pollution problems, and right now, if it even begins here, I'm sure South is going to head like North. अर्बनायझेशनाचेर ही सर्वे सरकारान चालू केल्ली आहा आनी हालींच आमी ग्रामसभेकडे हेचेर आमी निशेध मारलो आहा। कित्याक आमकां नावेलकारांक हेचे पयलीं बी आमकां मडगांवांत मर्ज करपाक केल्ले, पुलीस स्टेशन हांगा हाडून केल्ले, तेवूय आमी नाकारले आहा। कित्याक आमी नावेलकारान आमकां इतलें जाय, एक नावेलीची विलेज आयडेंटिटी, आमकां अर्बनायझेशन नाका। कित्याक आमी नावेलकार अशे आहा, विलेजीची आयडेंटिटी घेवन आमी फार्मर आहा, जे दुधाचे फार्मींग करता, शेताचे फार्मींग करता। आमचे हिंगा तोडी आहा नावेलीन, फोंडारे गायरे आहा, इट्स अ विलेज आयडेंटिटी। सो जेन्ना एक विलेज आयडेंटिटी आहा, आमकां अर्बनायझेशन व्हरपाची गरज ना। ही सर्वे आमकां नावेलीन लायिल्ली आहा आनी आमी निशेध मारलो आहा। एनोमस आमी रेजोल्युशन पास केलें आहा, आमी नाका म्हणून पंचायता कडच्यान। कित्याक अर्बनायझेशन व्हरून कितें करपाक? सद्याक आतां मडगांव अर्बनायझेशन जावन तुमी पळयलां कितें जाल्लें आहा तें। ही सुवेज तें कडेन कंट्रोल जायना, देर इज नो सिस्टमॅटीक स्टडी। आमी कितलेच फावटी चालले आहा, जशे डॉक्टर आपले शिकप अपग्रेड करता, हेंचे इंजिनियर जे गेल्ले आहा ते खंयच्या वर्साक गेल्ले तेच घेवन आहा। खंयच्या इंजिनियराक अपग्रेडेशन आहा? टॅक्नॉलॉजी नवी येयल्ली म्हणटा टॅक्नॉलॉजी ताका खबरूच आसना। सो हेंचे अर्बन जे जाल्ले आहा, ते अर्बन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटा कडेन मडगांव जे आहा तेच ते कडेन सांबाळूंक जायना। आनी ही सर्वे आमकां नावेलीन लावन ह्या नावेली अर्बन मर्ज करपाक गरज ना। ग्रामसभेत लेगीत ह्या शारीकरणाक थळाव्यांनी खर विरोध केल्लो, देखून ह्यान फुडें आतां लोकांक जाय तेच करतले अशें सरपंच पौल पेरेरान सांगले।
मुली सांगणी तीच. आता आम्ही ऑल गोवा चोवपाक गेले म्युनिसिपालिटी जायत्यो आहाय, पूण फकत सिलेक्टेड लायक पेंजीम, मारगांव, केपें हिंगाचे विलेजीस आहाय त्यो इन्क्लूड करपाक जाय. सो दॅट इज रॉंग पार्ट. सर्वे तरी जावपा जाय, कित्या सर्वे ती लोकांक सांगलो ना, बट ऑल गोवा जावपाक जाय सर्वे. आनी जातली जाल्यार देखून जाल्यार लोकां तरी नाका आमकां म्युनिसिपालिटी वचपाक. दॅट इज अ बिग इश्यू. लोकां वचपाक नाका, लोकां विलेजी आसपाक जाय. सो लोकांगे लोक म्हणटाय आमकां हिडन एजंडा आहा दिसता गव्हर्मेंटाक, तेगे म्हणून आनी कितें आहा दिसता ते लोकांक तेणी एक्सप्लेन करपाक जाय. सो हांवें डिपार्टमेंटाक लँड सर्वे फोन मारलो आनी ते कडेन ऑफिशियल आहा तेका सांगला सावयो म्हणून तेणें जाल्यार अपॉयंटमेंट घेतला आनी मे बी ऑन 30th of January आनीक एक मिटींग आपयल्या. ताका आपयलें तुगे फॉर वॉट पर्पज दीस सर्वे इज टू एक्सप्लेन टू द पीपल अँड टू द विलेजेस ऑफ नावेली. म्हणजे तरी लोक जर अपोज करले आमी तेमकां रचपाक दिवपाक ना. गोमंतक टीव्ही खातीर नावेलेच्यान रिपोर्टर भीमा पाटील. साळगांव पुलीस स्टेशन ते पियण उद्देगीक वस्तुके मेरेन काळखाचें राज्य सुरू आसा. रस्त्यार लायटीचे खांबे आसात. ह्या खांब्यांक लायटी सुद्दां बसयल्यात, पूण दुर्दैवान लायटी पेटनात. अजापाची गजाल म्हळ्यार साळगांव नव्यान बांदिल्ल्या पुलीस स्टेशनूच काळखान आसा. पळयात पुराय बातमी. साळगांव पुलीस स्टेशन ते पियण उद्देगीक वसणुके मेरेन काळखाचें राज्य सुरू आसा. रस्त्याक लायट आसून लेगीत रातच्या वेळार लायट पेटलेली नासता. यो वच करप्यांक खूब त्रास सोंसचे पडटा. तशेंच काळखान अचकीत रस्त्यार सुणी धांवन येतकीच अपघातूय घडपाक लागिल्ल्याचें मुखार आयला. लोक आपल्या सुरक्षे खातीर पुलीस स्टेशनात धांव घेता. मात पुलीस स्टेशना लागसार लायट नाशिल्ल्यान सुवेवस्था इबाडिल्ल्याचे प्रश्न उप्रासिल्लो आसा. देखून संबंदीत खात्यान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केला. सध्या आम्ही आसात पिलेन वाठारान आनी हांगासरूच सालिगांवचे जे नवे पुलीस स्टेशन आसा ते हांगासरूच स्थित आसा. जेन्ना कोणाच्याय आयुश्यान कितें प्रॉब्लेम जाता तेन्ना तो मनीस आपल्याक न्याय मेळचो म्हणून पयलीं पुलीस स्टेशनान धांवून येता. बट जेन्ना आमी हो हांगासलो कुशीकलो परिसर पळयता हे पण प्रश्न असो निर्माण जाता की ह्या वाठारान जेन्ना लायट ना कांय ना, हांगासर कोण कंप्लेन करपाक येतलो काय. पयलीं म्हटल्यार हो म्हाज्या फाटल्यानचो तुमी बोर्ड पळयतात, ह्या बोर्डार म्हटल्यार हो सालिगांव पुलीस स्टेशनाचो बोर्ड असो हांगा मारला. पण पयलीं त्या बोर्डाची परिस्थिती तुमी पळयात. तशेंच हांगाचो म्हाज्या कुशीक आसा वाठार, हांगासर एकूय लायट खंयच आमकां दिश्टीक पडना. म्हटल्यार खांबे सगळी कडेन आसा, त्या खांब्यांचेर बल्बूय आसा, बट खंयच आयज लायट म्हणटा पळय ती हांगासर दिसण्याक येना. जेन्ना कोण स्पेशली एक बायलेच्या दृश्टिकोनान किंवा जाणट्याच्या दृश्टिकोनान केन्ना जर हांगासर कोणाक कितें हानी जाता आनी कोण जर हांगा कंप्लेन करपाक येता जाल्यार तो कितें चिंतून हांगासर येतलो हो प्रश्न हांगासर निर्माण जाता. कारण ही प्लेस जी आसा ती पळोवपाक इतली अशी अनसेफ कशी दिसता रातची की पुलीस स्टेशन इतल्या काचीन भितर कोण आसा अशें म्हणचोच ना. तशें जेन्ना हांगासर चलता सुद्दां जर एक लोकल हांगासर जर पायी चलता जाल्यार तेका सुद्दां खंय तरी टॉर्च घेवन चलचो पडटा. कित्याक हांगासर सरावंडेड तेका इतले कुत्रे आसता, कितें आसता. सो एक भयाचें वातावरण जें आसा तें हांगासर निर्माण जालां. आनी जेन्ना पुलीस स्टेशन हें एक न्याय मेळपाचें स्थानक जावन आसा जाल्यार तो न्याय मेळपा खातीरूच आयज लोक फुडें न्याय घेवपाक फुडें सरतलो काय हो प्रश्न व्हडलो जाता. सो बेगिनांतल्या बेगीन जे ऑथॉरिटीज हांगासर रिलेटेड आसा तेंच्यांनी कारवाई हांगासर करून हो जो वाठार आसा हांगासर लायट पेटपाची जी आसा ती आयज गरज आसा. मडगांवां जिल्लोधिकारी कार्यालयात इन्फोटेक कॉर्पोरेशन आधार कार्ड दुरुस्ती करता. ह्या केंद्रात आधार कार्ड दुरुस्ती करपाक येवपी लोकांक त्रास सोंसचो पडटा. आधार कार्ड दुरुस्त करप सप्तकांतल्यान एकाच दिसा करतात, ते खातीर लोकांच्यो लायनी लागतात. हे केंद्र दर दिसा चालू दवरपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. आता दुबयच्यान येयला चेडवाच्या रजिस्टर करपाक. ताका आतां 1 म्हयनो मागीर डेट दिता. ताका 1 वीक येयला तो स्पेशल करपाक. तरी आसतना तागेलें कांय जायना, ते डेट दिना. फाटीं बायल येवन गेली, ताका पांय जाय म्हणपाक लागले. आतां हो येयला म्हणल्यार आतां दिना ते. एक नेक्स्ट वीक जाय ताका म्हणलें, मंडे दी म्हणल्यार दिना. आतां डेट इतली लायना. आतां आमी कितें करपाचें? आमी कशें करपाचें आधार कार्ड रजिस्टर्ड? आतां शूट कार्ड कितें पडलें की हो लोक खूब आहा आनी तेणी ऑलरेडी लोकांक थोडें परतून धाडल्या की लिमीट इज 300 म्हणून. हांवें एक 4 दीस जाले मिस्टर चंद्रकांत शेट्टी द MLA ऑफ बिचोली अँड हू इज द इन्फोटेक कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा हाजो चेअरमॅन. ताका हांवें विचारलें बाबा ह्या सेंटराचेर हे लोक तुजे
पिकांतल्यान एक पावटी येता व लोकांची तुवें हालत पयली काय म्हण वाय डोंट यू कीप दीस सेंटर ओपन फॉर एवरी डे. तेणें म्हाका सांगलें की आय विल ट्राय टू सी इन टू इट म्हण आनी म्हाका तेणें तेंचो MDचो आनी तेंचे IT इंजिनियराचो कॉन्टेक्ट दिलो. IT इंजिनियराक हांवें काल विचारलें तुवें वॉट एक्शन्स हॅव यू टेकन ऑन दीस. तेणें म्हाका सांगलें वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर हॅविंग शॉर्टेज ऑफ स्टाफ म्हण. सो हे लोकांची हालत तर पळयत जाल्यार तुवें विचार करपा पडटलो आमी कसले आतां स्टेप्स घेवचे पडटले ते. आतां हांवें तांकां विचारलें केन्ना तुमी स्टार्ट करतले, आमकां आजून ऑर्डर येवंक ना, आमकां आजून इन्स्ट्रक्शन येवंक ना. जाल्यार हे लोक पळय इतलो सकाळचो उबो रावता फॉर एक अपॉयंटमेंट घेवपाक वन्स इन अ वीक. इतली व्हडली लायन फक्त अपॉयंटमेंट घेवपाक हें खंय तरी रॉंग जाता. आतां हांव सांगपाक सोदतां की ह्या लोकांक लायनी रावपाचें आनी थोड्या लोकांक प्रिविलेज मेळपाचें. हें कशें 5 दीस पळय 5 दीस कॅम्प करतात आनी कित्या खातीर कितें तरी हें डॉक्युमेंट क्रिएट करपाक बोगस वोटर्स एनरोल करपाक. तांकां तांच्या घरा कडेन आधार कार्ड अपडेशन जाता, एनरोलमेंट जाता आनी ह्या लोकांक हांगा लायनी रावपा पडटा, येदी व्हडले लायनी रावपा पडटा. हो खंयचो कायदो? स्टाफ ना म्हणटा जाल्यार हांकां स्टाफ पावता. जेन्ना SIRाचें रिविजन चलता लोकांक हें दिवपा पडटा त्या टायमार जेन्युइन आहा ते बाबडे लायनी रावता आनी बोगस आहा ते तुमकां घराको तांकां स्टाफा व्हरता कॅम्प्स करपाक 5-5, 6-6 दीस. हो खंयच्या कायद्यान बसता? मुरगांव नगरपालिके वतीन गोंयांत पयलेच खेपे सड्यार ओलो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प उबारपाचे आसा अशी माहिती मुरगांव नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान बसके उपरांत दिली. ते भायर ह्या बसकेत नव्यानच उक्तावण केल्ल्या नुस्तें मार्केटा खातीर एक कंत्राटदार नेमपाचोय थाराव घेतला. मजगतीं कंत्राटी आनी फिक्स कर्मचाऱ्यां खातीर भलायकी विमो वाडोवपाचोय निर्णय घेतिल्ल्यान आतां सगळ्या कर्मचाऱ्यां खातीर सोयीचें थारतलें अशें नगराध्यक्षान सांगलें. आम्ही तो मेडिकल अलायन्सेस जे 2022 काहीतरी पेंडिंग आणले ते 7,000 असले ते काहीतरी आम्ही 9,000 केल्या. आणि जसे त्यांनी सांगले टेम्पररी वर्कर्स जे आमचे हातात हालींच तांकां स्पेशल स्टेटस आहा ती वी आर द फर्स्ट म्युन्सिपालिटी तांकां खंयच मेळनासले ते आमी 3,000 केल्या. प्लस आमी तेंचो इन्शुरन्स केला 10 लाखाचो. ती खंयसून आनी अरावंड आनी 2 जाणांक ऑलरेडी तेचो कवरूय मेळपाक 10 लाख तांकां मेळ्ळे. म्हणजे आमी हे फर्स्ट म्युन्सिपालिटी आहे जितली आमकां जाता तितलो आमी प्रयत्न केला. आमचे जे मेन आसा ते आमचे बॅकबोन म्हणजे आमचे ते कामदार गार्बेज करता ते तांकां आमी जितली जाता तितली आमी मदत केलेली आसा. आमचे आयज तांकां 9,000 आनी ते टेम्पररी आहा तांकां 3,000 केलेले आसा. आनी मेन आमचो मुद्दो आसलेलो म्हणजे तो आमचो एक वेट वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट जो आमी फर्स्ट टायम आमच्या गोंयान खंयच ना तांकां आमी सड्यार हाडपाचो आमचो हें आसलो तो आमी हांगा डिस्कस केलो आनी ऑलरेडी आमी फायनलायज जाला तो तांकां दिवचो म्हणून थोडे ते टर्म्स एंड कंडिशन कितें आसा तांकां आमी लेटर करतले तांकां आपयतले बाबा आमचें कितें आनीक कितें आसा तें तुमी तितूनच एड करून ते करपाचें म्हणून. तो मेन इश्यू आसलो तो. प्लस सेकंड थिंग आमचे फीश मार्केट जे आमी नवीन बांदलेलें आहा तेचे खंय तरी आमी मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्टर ताका दिवपाचें कित्याक तुमी पळयता कित्याक ते उदीक आसा तितून घाण येता तोय खंय तरी तोय मेंटेनन्स दिवपाचो. आनी आमचे सड्या वयर जे आमचे न्यू पयलींचे बांदलेले आसा प्रिमायसीस ती बांदलेली आसा ती आमी कॉन्ट्रॅक्ट दिवपाची आमी कित्याक मेंटेनन्सा खातीर म्हणजे खंय तरी कोणाक त्रास जावपाक. पेडण्या बायल आणि भुरगीं उदरगत कार्यालयाचो स्लॅब कोसून हेड क्लार्क जखमी जालो. जखमीक उपचारा खातीर तुयेच्या हॉस्पिटलांत भरती केला. इमारत धोक्याची आसा हे घडणुके खातीर PWDचो अधिकारी जापसालदार आशिल्ल्याचे पेडणेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान सांगले. अशें जाल्ल्यान आतां सरकाराच्या गैरकारभाराचेर परतून एक फावट प्रश्न पडपाक लागला. हो 2 सुमार जालो. आमी जेवपाक बसली सगळीं जाणां. अचानक वयरसून खट करून पडले सगळे. UDC आलो तो मातसो इंजर्ड जालो ताका हातीक लागले
तो हॉस्पिटलान गेलो ताका खंयच्या हॉस्पिटलान पयल्या हॉस्पिटलान गेलो आपुणूच गेलो हां 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 पूण हातीक रगत मीठ रगत येवंक ना सुजलो हां 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 बरें सगळोच पडला तो सगळो हय सगळो हांगाच्यान तितल्या पर्यंत ना म्हणल्यार 1.5-2 मिटर सुमार लांबी एक आसा हय सो तुमी हे डिपार्टमेंटाक कळयलेले PWDक हय इंजिनियर बी लास्ट 15 दिसां पयलीं सुद्दां येवन गेल्लो आनी त्या संदर्भात शिफ्ट रिपेरिंगाचें काम हाती घेतलें अशें थारलां पूण अजून घेवंक ना जावंक ना लास्ट 15 दीस जातले एक मिटींग जाल्ली डेप्युटी कलेक्टरूय हांगा येयल्लो पळोवपाक आनी आमी इतले बेगीन घेतले अशें जाल्लें आनी तशें कांय ना तो जो इंज्युअर्ड जाल्लो ताचें नांव कितें आसा सुजय गावडे सुजय गावडे UDC तो UDC ओके इवन जेन्ना म्हाका हें आयलें नोटिसीक आयलें म्हज्या सो हांवें कितें केलें तांकां सकयल तो JEPW आसा पळय ताका आपोवन हाडून तें क्लियरली दाखयलां ताका तेंय दाखयलां हातून आतां सद्या CDPOन जालां CDPOचे सोड ते सायडीक लेबर डिपार्टमेंट आसा तो आख्खो एक बेमूच गेला तांचो ताका सांगला तो बीन कोणाच्या तकलेर पडटलो आनी यू वील बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट म्हणून ताका क्लियर कट सांगलां ताणें सांगलां कितें म्हाका इट इज सगळें प्रोसेस सगळो जाल्लो आसा इट इज वेटिंग फॉर द ऑर्डर म्हणून कितें तरी सांगलां ताणें म्हाका वर्क ऑर्डर काय कितें तरी कोणाक दिवपाचें कितें करपाचें सगळें प्रोसेस सगळो जाल्लो आसा अशें कितें सांगलां म्हाका ताणें तेन्ना सो हें इन्स्ट्रक्शन ताका पयलीं दिल्लें इट इज पोजिंग डेंजर म्हणून आनी ताका लागून ताणें इवन प्लेस सुद्दां ती खाली करपाक मागलेली सायडीक रूम आसता खाली कर आनी तो आमी प्रोसेस तो चालूय केल्लो खाली करपाचो लेटर वॉज ऑलरेडी गॉन टू दॅट लेटर इज ऑलरेडी गॉन टू द कन्सर्न डिपार्टमेंट हाजें सिवील सप्लाय ताजें एक स्टोर रूम आसा थंय तो खाली करून ताका एक्चुली हांगातले थंय शिफ्ट करपाचें आशिल्लें सो दॅट इट गेट्स एटलिस्ट देर इज सम स्टेबिलिटी एंड सम सॉर्ट ऑफ प्रिकॉशन्स वूड हॅव बीन टेकन देर पूण आतां जालें कितें अकस्मात तो स्लॅब पडलो आनी आमचो एक तो गावडे सॉरी एक UDC आमचो गावडे तो एक UDC मातसो इंजर्ड जाला आय थिंक ही हॅज गॉट अ फ्रॅक्चर मोस्ट प्रॉब्ली सांखळी सप्तकी बाजारात पालिकेन व्हड बदल केल्यात पयलीं सगळो बाजार मिक्स भरतालो मात आतां भाजी सुकें नुस्तें कपडे मसाले खातीर वेगवेगळे विभाग केल्यात हाका लागून आतां पार्किंगेचो प्रश्न सुट्टलो नितळसाण दवरिना त्या वेपाऱ्यांक बाजारात बसपाक दिवचे ना अशी शिटकावणी सांखळी नगरपालिकेची नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभून दिल्या तर मार्केट सोमारचो सिस्टमॅटीक जाला आनी पूर्ण हांव क्रेडीट आमचे स्थानीक कावन्सिलर आनंद काणेकर वायस चेअरपर्सन बोरेकर आनी आमचे मार्केट इन्स्पेक्टर ताका मुद्दम दिता की तांच्यांनी कितें केलां मुद्दम तातूंत म्हाका भितर कांयच आयडिया नासलेली सो तांच्यांनी कितें केलां ज्यो इतलीं वर्सां डिफिकल्टी असले म्हणजे बाजारांत त्यो तेंच्यांनी सिस्टमॅटिकली सॉल्व केला सांगल्या प्रमाणे प्रत्येकाक मापून दिला जागा कोणाची व्हडली कोणाची ल्हान हें ना आनी फ्रूटवाल्यां कडेन फ्रूटवालेच बसतले भाजीवाल्यां कडेन भाजीवालो मसाल्या कडेन मसालो खाऱ्यां कडेन खारें म्हणजे जे हांगा ते रिशफल जाल्लेले पळय ते सगळें शफल एकीच कडेन केला लोकांक आतां सोदपाची गरज ना आनी आमी फुडल्या सोमार पर्यंत सगळे कडेन बोर्ड लायतली की ही सब्जी मंडी ही फ्रूट मंडी हे खारें अशें करून आमी बायफर्गेट करून सगळो वेवस्थीत बाजार केला सो आमच्या बरोबर आसा बसप्पा आमचे मार्केट इन्स्पेक्टर काय दिना भितर थोड्या म्हयन्यांनी ते रिटायर जावपाचे आसा पण कितल्या वर्सांचो त्यांचो गाठीक आसलेलो अनुभव तेंच्यांनी आयज पूर्ण आपलो अनुभव लायला आमी तांकां फ्री हँड दिले हांव त्याच्या खातीर आमचे वायस चेअरपर्सन बोरयेकार काणेकर तशेंच बसप्पा हांचे खरेंच अभिनंदन करता आनी हें जें कितें केलां तें सगळ्यांनी लायफ लाँग मेनटेन करचें आनी क्लिननेस दवरपाचें आनी जे क्लीन दवरिना किंवा कोणी कचरो उरला पळय तेजेर तांकां नेक्स्ट सोमार आमी बसपाक दिवचो ना हें स्ट्रॉंग मेसेज दिला आयज सोमार बाजार डे घुमकेचो त्या प्रमाणे आमी आयज गेल्या सोमारा आमी क्लियर केल्लें की हांगासर जागो जो आसा हो वांटून दितले आनी सुरक्षीत
एम्बुलन्स वचपाक जावं गाडी वचपाक हो जागो आमी दवरतले म्हणून त्या प्रमाणे आयज आमचो मार्केट इन्स्पेक्टर CP आनंद नारायण हे सगळे जाण येयल्ले, पुलीस घेतलेले, सगळ्यांनी भोंवन आमी सगळे जागे वांटून दिले आनी वेवस्थीत जाले सगळे. आयज बाजार सगळो फुलोवन दिसता कळ्ळें न्हू. असोच सगळ्यांनी क्लीन दवरपाचें. आमी तांकां सांगलां क्लिनींग कसो करपाचें, कितें मार्केटाची ज्या ज्या जाग्यार आमकां डस्टबीन आसा थंय आमी डस्टबीन दवरतले, जो कचरो आसा तो तेंच्यांनी भरून भितून उडोवपाचो. आनी सोमार जो आसता हो जसो चलता बरे भशेन लोकांक यो वच वाड जाय तशी आमी केला. गाडी म्हणू नाका, 2 व्हिलर आसा थंय पार्किंग जाय थंय पार्किंग केला, 4 व्हिलराची पार्किंग जाय पार्किंग केला. अशेंच हे फुडें सुद्दां चालू उरतले आनी बाजार वेवस्थीत चलतलो. सगळ्यांक सांगता क्लीन बाजार दवरला, क्लीन दवरूनच सगळे बरे भशेन लोक येतले. तुमकां जे कितें जाय पावसान सुद्दां अडचण जाता, पाणी येता, तें सुद्दां आमकां सांगा, आमी तें तुमकां सगळें करून दिता. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.